सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताचे राजाक कळयतच ताचें आनी ताच्या सेवकाचें मन इस्रायल पोरचे विशीं बदल्लें. तांणी म्हणलें, आमची सेवा करताली ते इस्रायल पोरचेक वचूंक दिवन आमी कितें केलें? म्हणटच फारोवान आपलो रणगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बोऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्टाचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एकाचेर सरदार गेले. आनी सर्वेस्परान फारोवाचे इजिप्ताचे राजाचें काळीज निपोर केलें आनी इस्रायलाचो पूत दुवो जैतिवंत जावन भायर वेतालो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुता दुवांचे पाटीक लागलो. म्हणटच इजिप्तकार म्हणजे फारावाचे सगळे घोडे आनी रानघोडे, ताचे घोडेकार आनी ताचे फौज इस्रायलाच्या पुता दुवांचे पाटीक लागले. बाल झेफोना मुखार पी हारीत रथा लागीं दर्याशी तांणी पेणे केल्ले थंय ती तांकां मेळ्ळी. फाराव लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुता दुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा पाटल्यान येतात तें तांणी पळयलें. इस्रायलाच्यो पूत दुवो एकदम भियोल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें मोइजेसाक म्हणलें, ह्या अरण्यांत तुवें आमकां मरूंक हाडल्या. इजिप्तांत आमकां फोंड नासलें. इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलें? आमची वाट सोड आनी इजिप्तकारांचीच सेवा करूंक सोदतां अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या अरण्यांत मरचे सुवातेर इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइजेसान पोरचेक जबाब दिलो, भिवू नाकात, घट रावात. आयज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात ते इजिप्तकारांक तुमी आनीक केन्नाच पळोवची नात. खूद सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता दुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बडी उबार, दर्यार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत दुवो पांय भिजय नासतना दर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारूण करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारावाचेर आनी ताच्या लश्कराचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्यांचें आनी घोडेकारांचें निसंटन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारावाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत व्हरतच हांव खरेंच सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्पराचें किर्तन गावया, जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पराचें किर्तन गायता, जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. घोड्यांक आनी घोडेवाल्यांक ताणें दर्यान शेवटिले. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताचेंच किर्तन गायता. ताणेंच म्हाका सुटका दिली. तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव, तो ताची व्हडवीक गायता. सबाब, सर्वेस्पराचें किर्तन गावया, जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यान शेवटिल्यो.
ताचे निवडलेल्या घोड्यावाल्यांक तांबडे दोरयान गिरासले. सबाब, सर्वेस्पराचें किर्तन गावया. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सागराच्या उदकांत ते नौपयत जाले. फातरा वरी समुद्रान बुडून गेले. तुजो उजवा हात सर्वेस्परा आपले बोळ दाखून फांकी जाला. तुज्या उजव्या हातान सर्वेस्परा दुस्मानाचे केले कुडके. सबाब, सर्वेस्पराचे किर्तन गावया. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक 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 जय जय. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक 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 जय जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक 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 जय जय. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोन शास्त्र्यां आनी फारिजवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी सोंसोथी ती एक खुणा सोदता खंय. पूण जोनस प्रवादाची खुणे विशयी तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनस 3 दीस आनी 3 राती तिव्माशेच्या पोटांत आसलोलो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनसाच्यान प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनवेचो लोक जोडटेच्या दिसा ही सुस्ती बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनसाचो परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. दोकिनीची राणी प्रिथुमेची शिमेर तावन सोलोमावाचे शाणेपण आयकून आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा ही संस्ती बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमना परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मोइजेजान पुर्जेक जबाब दिलो, भिवू नाकात, गोट रावात. नियाळाक आदार. आयच्या सुटकेच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा इस्रायल पुर्जेचें दूख सर्वेस्पोर देव पळयता आनी मोजेजाक सांगता, तुवें इस्रायल पुर्जेक इजिप्तांतली भायर काडूंक जाय. हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. मोइजेज सर्वेस्पोर देवाचें आयकून इस्रायल पुर्जेक इजिप्तांतली भायर काडटा तेन्ना इजिप्तकारांची फौज तांचे पाटी लागता. इस्रायल पोरजां भिवन आपले दोळे वयर उबारता आनी तीं मोइजेजाक म्हणटात, तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर कित्याक काडलीं? आमी मोरच्याक. तेन्ना मोइजेज तांकां धीर दिवन म्हणटा, भिवू नाकात, गोट रावात. सर्वेस्पोर देव आमच्या सांगाता आसा. आमी जायते फावटी पातकांक पडून देव सुरशिलीं पयस वेता तेन्ना भिवूंची न्हय. एक बरें कुमसार करून जेजू तुज्या पवित्र रोगतान आनी देवीक काकलुतीन आमच्या पातकी जिवीत धुवन काड अशें दिसपोट्टी मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, कुर्साचेर नदर मारून भिवून आसतना गोट रावन वायटांचेर जैत व्हरूंक
बरें करीत रावया.